नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो. सभाघराचो अपमान करपाचो नाशिल्लो हेत त्या आंदोलकांक पास आपल्या कार्यालयान दिल्ले, पण त्यांचो हेत आपल्याक नासलो खबर. विशयान मागली सभाघराची बिनशर्त माफी. फाटल्या 5 वर्षांच्या काळात 8,425 गोंयकारांनी सोडले भारतीय नागरिकत्व. हातूंतले 8,370 गोंयकारांनी पोर्तुगालाक पसंती दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान मेळ्ळ्या माहिती. राज्यात सैमीक पर्यटना खातीर बेगीनूच हाडटले इको टुरिझम धोरण. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती. इको टुरिझमा खातीर पर्यावरणाक फटको बसतलो म्हणून आमदार युरीन मांडिल्लो विधानसभेत प्रश्न. चिमला वाठारात प्रस्तावित युनिटी मॉल रद्द करपाच्या अधिकृत घोषणेवेल्यान आणि या प्रकल्पाचेर आता मेरेन चालल्या खर्चाच्या तपशिलावेल्यान विरोधकांनी सरकाराक धरले धारेर. होणा सुक्राफ्ट पेपर मिल कंपनीची तेलाची टाकी फुटून धोकादायक रसायनांनी भरिल्ले तेल पडले मुखेल रस्त्यार. उदकाचे तशेंच दुल्लाचे प्रदूषण वाडिल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटात त्रास. थळाव्यांनी उक्तायल्या नाराजी. आणि मंगळारा गोयचो फामाद जांभोलेचो गुलाल मनयलो व्हडा उमेदीन. हजारांनी भक्तांनी वांटेकार जावन दामबाबाचो जय जयकार करीत शिवरायलो गुलाल. आता खबरो विस्तारान. विधानसभेत सोमारच्याक जाल्ले घडणुके वरवीं सभाघराचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो. त्या लोकांक पास आपल्या कार्यालयान दिल्ले, मात तांचो हेतू आमकां खबर नाशिल्लो. सभाघराच्या नेमां प्रमाण पास दिवपी मनशाक जापसालदार धरपाक शकना. तरी जाल्ल्या प्रकाराची जापसालदारकी घेवन आपूण सभाघराची बिनशर्त माफी मागता अशें आमदार विजय सरदेसाईन सांगलें. विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा मिराबागचे आंदोलक सभाघरात आयिल्ल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो. ते उपरांत तांकां अटक करून जामिनार सोडयिल्ले. ताचे उपरांत सभापतीन हे विशीं सखोल चवकशी करतले अशें आश्वासन दिल्लें. ते प्रमाण सोमारा ह्या प्रकरणाची चवकशी जाली. आमदार विजय सरदेसायान त्या चौगांक विधानसभेत येवपाक पास दिल्ले हे चवकशेंत स्पश्ट जालें. तेन्ना विजय सरदेसायान 24 वरांत बिनशर्त माफी मागची, ना जाल्यार कारवाय जातली असो आदेश सभापतीन दिल्लो. ते प्रमाण आमदार विजय सरदेसायान मंगळारा विधानसभेत स्पश्टीकरण दिलें. सोमारच्याक जाल्ले घडणुके वरवीं सभाघराचो अपमान करपाचो हेतू नाशिल्लो. त्या लोकांक पास आपल्या कार्यालयान दिल्ले, मात तांचो हेतू आमकां खबर नाशिल्लो. सभाघराच्या नेमा प्रमाण पास दिवपी मनशाक जापसालदार धरपाक शकना. तरी लेगीत जाल्ल्या प्रकाराची जापसालदारकी घेवन आपूण सभाघराची बिनशर्त माफी मागता अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. Speaker sir, I have a right to explain before being held responsible, liable for anything arising out of an unfortunate event which happened on the first day of the session, that is the 6th of March 2026. Inquiry conducted behind my back is only suggestive of the fact that passes were issued by my staff. I don't deny this at all. Speaker sir, however, conclusion arrived is wholly uncalled for and unwarranted. हांव एक लोकप्रतिनिधी आणि स्पीकर सर फक्त म्हजे मतदारसंघाचे अशें न्ही, पूण सगळे गोंयच्या लोकांच्यो ग्रीवन्सीज आयकप आनी त्यो रिजॉल्व करपाक अटेम्प्ट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. म्हाका लोकांक हावजान येवपाक आनी सेशन अटेंड करपाक पास इश्यू करप होय आमकां एक हक्क तुमी दिल्लो आसा. Exercise of this right cannot be faulted upon, Speaker sir. The rules of business of this House neither frowns on such issuance nor holds the issuer responsible for the subsequent conduct of the invitees while attending the proceedings. हांवें पास इश्यू केल्ले, आतां पास इश्यू केल्ले लोक कशे वागतले हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेवंक शकना. ही घेवची अशें हाऊस रुल्स सांगनात. Speaker sir, I would like to clarify that I did not foresee any disruptive action that would take place. I had no knowledge of the intention of those people when they requested me for the passes. I fully own up to this morally. I will take moral responsibility and express my unconditional apology as you desire and regret for the same. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
2021 ते 2025 या 5 वर्षाच्या काळात 8,425 गोंयकारांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून हेर देशांचे नागरिकत्व स्वीकारलं. हातूंतल्या 8,370 म्हळ्यारूच 99.54% गोंयकारांनी पोर्तुगालाक पसंती दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 5 वर्साच्या काळात वट्ट 8,425 गोंयकारांनी भारतीय नागरिकत्व सोडून पोर्तुगाल सयत हेर देशाचें नागरिकत्व स्वीकारलां. हातूंतले 8,370 म्हळ्यारूच 99.54% गोंयकारांनी पोर्तुगालाक पसंती दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. आमदार वेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा, विजय सरदेसाय आनी ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरान हो प्रस्न विचारिल्लो. फाटल्या 5 वर्सांत जे गोंयकार भारतीय नागरिकत्व सोडून वेगवेगळ्या देशांत गेल्या तांच्या सामाजीक आणि आर्थीक स्थितीचो सरकारान अभ्यास केला काय असोय प्रस्न ह्या आमदारांनी विचारिल्लो. मजगतीं हे नागरीक स्वताच्या आवडी प्रमाण हेर देशांनी गेल्यात तांच्या सामाजीक आणि अर्थीक स्थितीचो सरकारान अभ्यास करूंक ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्याचें कळटा. तशेंच दुसऱ्या देशाचें नागरिकत्व स्वीकारप हो मनशाचे वैयक्तीक निवडीचो भाग आसा. संविधानाच्या कलम 9 प्रमाण दोट्टी नागरिकत्वाक परवानगी ना अशेंय मुख्यमंत्र्यान नमूद केलां. 5 वर्सांत वेगवेगळ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारिल्ले गोंयकार 2021 954, 2022 1,285, 2023 2,094, 2024 2,295, 2025 1,997. कितले गोंयकार खंयच्या देशांत गेले? पोर्तुगाल 8,370, कॅनडा 12, रशिया 2, अमेरिका 9, इंग्लंड 18, कझाकिस्तान 1, मेक्सिको 1, फ्रांस 1, जर्मनी 3, पोलंड 1, थायलंड 2, आयर्लंड 1, रोमानिया 1, टांझानिया 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यात सैमीक पर्यटना खातीर इको पर्यटन धोरण हाडटले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन विधानसभेत दिली. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटकांचो अतिरेक बंद जावपा खातीर आमकां मजत जातली अशेंय मंत्र्यान सांगलें. इको टुरिझम खंयच्या वाठारांत करतले ते विशीं अभ्यास केला काय ना असो प्रश्न आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत केल्लो. ताचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी उलोवप केलें. इको टुरिझम पर्यावरणाक फटको बसतलो, ताका लागून सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी आमदार युरीन केल्ली. ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें, राज्यात सैमीक पर्यटना खातीर इको टुरिझम धोरण हाडटले अशी माहिती मंत्र्यान दिली. गांवगिऱ्या वाठारांनी पर्यटकांचो अतिरेक बंद जावपा खातीर आमकां मजत जातली अशें मंत्र्यान सांगलें. I had asked the minister all destinations, then बरें आन्सर दिला. आन्सराची तेम घातला some few areas. आनी म्हणलां की मान्सूनान देखून GTDC does lot of ecotourism. Because I would like to know from the minister, I have a specific question, which are the areas we have identified exactly, and I will tell you why, or whether you have made any study, which areas in the state you are going to allow for ecotourism. Specific question, have you made a study? And if you have made a study, give me the locations exactly where ecotourism can be done. The details of the steps taken to protect part C, to protect ecotourism by sensitizing tourists on responsible behaviors and environmental responsibility. Your answer says advisories are being published through various social and marketing platforms, creating awareness among tourists. Anna, Speaker sir, a social media advisory today is not a safeguard. The Honorable Minister also knows. In the absence of a governed, dressed up digital language, you are taking cover. You have said you are coming with the ecotourism policy. At the start you said. Speaker sir, आज ये eco-tourist places are very fragile. They are very fragile and it can be easily damaged if over-tourism happens, how it has happened on the beaches. Now, when we are going into these areas, because specifically, Mogala Prashna, whether the government has fixed any time limits on the number of tourists, on the number of vehicles, on commercial activities that is permitted in these eco-sensitive departments. आम्ही स्पीकर सर हालीच we have come up with the Goa Ayurveda and Wellness Policy 2026. एक आमची नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हांगा धारगळे आसा आणि एक आयुर्वेदा कॉलेज शिरोडे आसा.
डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझमान दोन्ही कडे MOU सायन मारले आणि आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकर्मा सगळे ज्यो गजाली करता आयुर्वेदा खातीर एंड वेलनेसाक त्यो दोन जाग्याचे नॉर्थ आणि साऊथ पळयता आसतना स्पीकर सर टुडे वी आर लुकिंग एट मोर ऑपॉर्च्युनिटीज टू explore Ayurveda and explore wellness. So when it comes to ecotourism, Speaker Sir, it is about how we can curate experiences, how we can allow things to happen in the village and get an experience where inclusively त्या गावातल्या त्या लोकांक कशे पैसे पावतले आनी तो कसो जोडटलो हे विचारधारा करून कंट्रिब्युशन टू इकॉनॉमी जालीच थंय लोकल एम्प्लॉयमेंट जातलेच पूण त्या गांवांत तांकां कशें जोड पावलान आमी काम करूंक शकता आनी तांकां जोडून दिवंक शकता हे विचार करून जेन्ना इको टुरिझमांत आमी भर घाला त्याच टायमार वी आर ऑल्सो लुकिंग एट sitting with the forest department and formulating a eco-tourism policy which is right now under examination. The eco-tourism policy zale Speaker sir, we will get a proper shape and size of what we want to do. कित्याक over tourism जाल्ले नाका. गांवांनी फाल्यां जे ओव्हर टुरिझम थोड्या जाग्यांनी हेवटेन जरा कोस्टल बेल्टात थंय जावचे न्हय हे विचारूय आमकां करून इको टुरिझम प्रमोट करपा जाय आनी त्या खातीर स्पीकर सर एक सांग्यार एक हॉटेल आसा जाल्यार बाकी कडेन आमी होमस्टे पॉलिसी काडली होमस्टे पॉलिसी माध्यमांतल्यान इन्सेंटिवायज केली 2 लाख रुपया पर होम ओनली इन द रुरल बेल्ट टू प्रमोट रुरल टुरिझम विच इज इको टुरिझम म्हणजे पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत फक्त वी आर प्रमोटिंग होमस्टेज ज्या हातूंतल्यान Airbnb कडेन MOU मेक माय ट्रिपा कडेन MOU अगोडा कडेन MOU टू प्रमोट देम एट द सेम टायम क्रिएट SOPs फॉर देम टू कम एंड स्टे सो बेड ब्रेकफास्ट आणि होमस्टे प्रमोट करपाक थंय तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो इको टुरिझम जे काडटा इज विथ अ फोकस ऑन लोकल्स homestays are only run by local only women. homestays. It is not given to anybody. Local communities कडे self help groups बाकीचे ते थंय प्रमोट आमी करून घेतात through this type of experiences जे हांवें सांगले फॉर एक्झाम्पल पराग रांगणेकर absolutely all are locals गांवचे लोक जांकां आमी फाटीं सत्कार सुद्दां करून काडलो कित्याक एक गांवची महिला जेन्ना केन्नाच एक्सपिरियन्स करून नाशिल्ली हे बिकम वन ऑफ द बेस्ट एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम फॉर इन टर्म्स ऑफ होमस्टे एंड इको टुरिझम फॉर द स्टेट ऑफ गोवा इको टुरिझम जेन्ना आमी म्हणटा स्पीकर सर वी आर प्रमोटिंग टुरिझम इन दीस एरियाज मोस्ट ऑफ दीस एरियाज कम अंडर फॉरेस्ट सो अनलेस वी हॅव अ पॉलिसी इन प्लेस विच इज स्टिच्ड with the tourism department and forest department or JFDC we cannot start doing things. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. तरी सुक्राफ्ट पेपर मिल कंपनीची तेलाची टाकी फुटून धोकादायक रसायनांनी भरिल्ले तेल मुखेल रस्त्यार पडले या मिलांतल्यान भायर येवपी धोकादायक रसायन या वाठारांतल्या मुखेल रस्त्याचेर येवपाक लागिल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचे पडटात ते भायर काळो धुंवर धुल्ल आनी उदकांत वचपी धोकादायक रसायनाक लागून लोकांचो जीव धोक्यात सापडला पळयात होणा सत्तरींतल्या सुक्राफ्ट पेपर मिल ह्या कंपनींतल्यान थळाव्या उदका स्त्रोतांनी तेलकट रसायन सोडपाचो प्रकार सुरू आसा हाका लागून उदकाचें व्हडा प्रमाणांत प्रदूषण जायत आसा तशेंच ह्या मिलांतल्यान धुल्लाचें प्रदूषण वाडिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा ह्या कंपनींतल्यान काळो धुंवर पातळपाक लागिल्ल्यान थळाव्यांनी कागाळी केल्या हे विशीं थळाव्या आमदारा कडेन कागाळ केल्या उपरांत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ बुधवारा पळोवणी करपाचें आशिल्लें मात हाची खबर कंपनीक पयलींच मेळिल्ल्यान मंगळारा कंपनीच्या कामगारांनी नितळ करपाक सुरवात केली मात इतल्या मजगतीं कंपनीची तेलाची टाकी फुटून धोकोदायक रसायन होणा मुखेल रस्त्यार पातळ्ळे उपरांत कामगारांनी सगळो रस्तो धुवन काडलो पूण हे धोकोदायक रसायन रस्त्यार पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली मजगतीं प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पळोवणी करपाक येवपाचे आसात ही भितरली म्हायती कंपनीक मेळ्ळी कशी असो प्रस्न थळाव्यांक पडिल्ल्याचें कळटा हुंडा सत्तरी हांगासर आसलेले सुक्राफ्ट ह्या पेपर मिलाचे आयज जे हानिकारक उदक आसा हे रस्त्यार आयिल्लें आसा आनी ताका लागून लोकांक खूब त्रास सहन करचे पडटा हुंडा हांगातली जी पेपर मिल कंपनी आसा ही गेल्या 7 वर्सांच्यान हांगासर आसा आनी जेन्नाच्यान कंपनी जाला तेन्नाच्यान लोकांक धूळ प्रदूशण आनी वासा खातीर लोकांक त्रास सहन करचो पडटा आनी ताका लागून इल्ले दिसा लोकांची कंप्लेनी आसता मात अजुनूय गेल्या 7 वर्सांच्या लोकांची कंप्लेनी असून सुद्दां कंपनीचेर कितेंच जाल्लेलें ना गेल्या 4 दिसांच्यान हांगासर अशी गजाल कळ्ळी की कंपनीचें जे पोल्युशन आसा हेका लागून लोकांक त्रास सहन करचे पडटा जे थर आसा काळे धूळ आसा हेका लागून लोकांच्या घरांत तो धुंवर वयता आनी ताका लागून लोकांनी हांगासर आवाज उठयल्लो आनी गेल्या 2 दिसांच्यान लोकांचे व्हॉट्सएप ग्रुपाक आमी लोकांनी एकठांय जावन आमी कितें तरी एक्शन घेवया असो तेंच्यांनी एक पावल उचललेलें आनी ताका लागून ही जी गजाल आसा ही स्थानीक आमदारा पर्यंत पावलेली आनी तेज्या मागीर जी पोल्युशन बोर्ड आसा हेंच्या कडेन कंप्लेंट पावलेली
ताका लागून बुधवारा हांगासर कंपनीन पोल्युशन बोर्ड हांगासर इन्स्पेक्शन करपाक येवपाचो आसलो. मात आयज अशी गजाल घडली की कंपनीक हे पयलींच कळयलें की हांगासर फाल्यां तेंची इन्स्पेक्शन जातलें. ताका लागून आज कंपनीन सगळी धुवून काडली आनी कंपनीचो जो थर आसा जो काळो धुवून आनी जे उदक आसा वेस्ट हे सगळे रस्त्यार आयले. जेन्ना कंपनी धुवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना तेंची जी सेप्टीक ऑयलाची टँक आसा ही फुटली गेली आनी त्याची जी वॉयल आसा ही सुद्दां रस्त्यार पावली आनी ताका लागून लोकांक सकाळच्यान खूब त्रास सहन करचो पडलो. कंपनीचे जे कामगार आहा हेंच्यांनी ती वॉयल धुवन काडपाचो प्रयत्न केलो, ताका लागून JCB सुद्दां हाडली. मात लोकांक हो प्रश्न पडलेलो आसा की जेन्ना फाल्यां इन्स्पेक्शन आसलेलें आनी हेंकां पयलींच कशें कळ्ळें, कित्याक ही अंतर्गत बात आसलेली आनी हेंकां हेजेर पयलींच कळ्ळ्या कारणान फाल्यां हेंच्यांनी स्मार्टली जी कंपनी आसा ही धुवून काडलेली आसा आनी जेन्ना फाल्यां पोल्युशन बोर्डाचे लोक येतले तेन्ना हेंकां कितेंच मेळचें ना. ताका लागून लोकांनी हांगासर नाराजी व्यक्त केल्ली आसा. आयज जेन्ना रस्त्याचेर उदक येतालें तेन्ना लोकांक जेन्ना गाडयो वयताल्यो तेन्ना मेन रस्त्याचेर हे उदक आयिल्लें आनी ताका लागून लोकांक वाहतुकीक सुद्दां तांकां परिणाम जालो. जेन्ना पोल्युशन बोर्ड हांगासर येतले तेन्ना पळोवचें पडटलें की फाल्यां त्या कंपनीचें पोल्युशन इतलें जावन सुद्दां तांकां तेंचेर एक्शन जाता की ना. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. राज्यातल्या टॅक्सी व्यवसाय संबंधित वेगवेगळ्या प्रश्नांविषयी टॅक्सी चालकांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. दूधसागर वाठारांतल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांसयत जायत्या ड्रायव्हरांनी तांच्या समस्या कडेन सरकार फावो ते लक्ष दिना अशी नाराजगी तांच्यांनी उक्तायली. बारकोड प्रणाली मान्य करपाक आमी तयार आसात, पूण ताचे वांगडाच पॉयंट टू पॉयंट थारावीक भाडें थारावचें अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. मजगतीं विजय सरदेसाय हांणी हे मागणे विशीं विचार करपाचें आश्वासन दिलां. जे कालचे आमचे थंय जालें जेन्ना आमी मिटींग जी आसा ती बॉयकट केली, कित्याक तुमकां खबर आसा कितें जालां तें हांव परत रिपीट करना. बट आयज आमी ऑनरेबल विजय सरदेसाय जो ऑपोजिशन MLA आसा ताकाय मेळपाक आयिल्ले. बिकॉज ताका एक मेमोरंडम दिवपाक जाय आसलो आमकां. तेणी फुडच्यान आमकां फोन करून आपयले बाबा तुमचे इश्यूज कितें ते, कित्याक ताकाय क्वेश्चन करता मिडिया तेन्ना फुडच्यान जेन्ना आमकां आपयले आनी आमी ताका रिस्पेक्ट दिलो आनी तशेंच हांव काल आयिल्लो पळय तेन्ना हांव ताका मेळून सांगिल्लें अशे अशे इश्यू आसा म्हणून. त्या खातीर मुद्दामून तेणी आमकां आयज फोन करून आपयलो की तुमचे मेन इश्यू कितें आहा ते तुमी दियात म्हणून. सो त्या गजाली खातीर आयज आमी ताका मेळपाक म्हणून आयज आमी थोडेच जाण सगळे जाण येवंक ना, कित्याक सगळे जाण टॅक्सीकार म्हणल्यार हांगासर बेश्टेच पुलीस लायता, वचपाक दिना. त्या खातीर 5-6 जाण आमी येयले इतल्याच गजाली की ताका तो मेमोरंडम दिवपाक जे आमचें कितें आसा आनी आमकां डिजिटायजेशन कशें जाय ते डिजिटायजेशन कशें जाय पळय ते आमी फक्त ताका सांगपाक आयले की परवा आमचे डिमांड्स आसा ट्रान्सपोर्टाचो, त्या खातीर आमी ते सांगपा खातीर इतल्याच गजाली खातीर आमी ताका मेळपाक आयले. पळय कितें आहा गोंयांत सगळे गोंयचे धंद्याचेर जिवीत आपले जगतात अशे स्टेक होल्डर जे आहा ते सरकाराचे खूश ना आनी सरकार तांकां टायम आनी एटेन्शन दिना. टॅक्सी पॉलिसी 4 वर्सां जाली सरकार करूंक शकना. आतां जर ते एग्री जायना एक कन्सेप्टाक जाल्यार दुसरो मिनिमम ऑर क्लोजस्ट पॉसिबल कन्सेप्ट कितें डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणल्यार ते कितें म्हणटात की बारकोडाचेर आमी येवन तयार आहा पॉयंट टू पॉयंट फेर फिक्स कर. सो युनिफॉर्म टॅरीफ हाडपा खातीर सरकारान मिनिमम तरी करपाक लागूंक जाय ना. सरकार कांयच करना. एसेंब्ली येता ताचे 2 दीस पयलीं मिटींग घेता, तुमकां आपयता फोटो मारता जालें आनी मागीर ते आमचे मनान येता आमी बोवाळ मारतात. दॅट डजंट सॉल्व गोवाज प्रॉब्लेम. हांव तांकां सांगपाचो आनी एक 3 म्हयने वा 6 म्हयने जर गेल्ले आनी हें सोड म्हणून आमीच सरकार करता आनी मागीर करुया म्हणून. आतां म्हाका सांगूंक नाका कित्याक अजून मेरेन 1 वर्स तरी आहा आनी तांकां उगीर 1 वर्स कित्याक तिश्टावया आनी आनी जर मदींच भलतें कितें हाडल्यार तांकां फोंडान घालें तर तेंय नाका न्ही. ताजे खातीर वी वील टेक अप द इश्यू ऑन मिनिमम वॉट दे आर एग्रीएबल टू एंड वॉट द गव्हर्मेंट कॅन ब्रिंग देम टू. गोंय विधानसभा अधिवेशनात मंगळारा युनिटी मॉल प्रकल्पावेल्यान सरकार आणि विरोधी पक्षांमदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो. चिमला वाठारांत प्रस्तावित युनिटी मॉल रद्द करपाच्या अधिकृत घोषणेवेल्यान आणि ह्या प्रकल्पाचेर आतां मेरेन चल्ल्या खर्चाच्या तपशिला वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरले. ह्या मुद्द्यावेल्यान सभाघरांत बरोच बोवाळ निर्माण जालो. पळयात.
युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द करपा संबंधी मंत्रिमंडळाचो अधिकृत निर्णय सभाघरात सादर करचो अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान केला. मजगती या प्रकल्पाच्या खर्चाक लागून विरोधकांनी सरकाराक घेराव घालो. 25 कोटी खर्च जाले असो दावो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केल्ल्यान विरोधी फुडारी युरी आलेमावन या विसंगती विशीं हुस्को उक्तायलो. हे विशीं पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विरोधकांचेर राजकारण करतात असो आरोप करून प्रकल्पा खातीर नवी सुवात सोदपाचें काम चालू आसा अशी माहिती दिली. हो जो युनिटी मॉलाचो इश्यू हा, इट हॅज अ लॉट ऑफ हिडन illegalities because of the principal district court recently squashed off the construction license issued by the Chimbal village panchayat, deeming it invalid from unlawful orders of the order DOP. Speaker's point of order. कोर्टान स्ट्रक डावन करूना कंस्ट्रक्शन लायसन्स. सरकाराक सांगला सारखे तुटीन ते कंस्ट्रक्शन लायसन्सचे फॉलोअप करून घे. वी हॅड ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अपील और वी हॅड ऑप्शन ऑफ पुटिंग थिंग्स इन प्लेस स्टार्टिंग. मुख्यमंत्र्यांनी डिसाइड केले की इमोशन्स आणि सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वे टेकन इन टू कन्सिडरेशन. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन द लिगॅलिटी ऑफ द थिंग हियर. ताका जाल्यार सुरवात करून हांव सोंपयतलो. पूण हांगाच्यान ते जेन्ना सुरवात करता कोर्टाची भाशा हांगा मिसइंटरप्रेट करची न्ही, ही म्हजी रिक्वेस्ट. स्पीकर सर, ज्या विशयाचेर आमी जेन्ना प्रोजेक्ट शिफ्ट केलो डायरेक्टली गव्हर्मेंटान जेन्ना डिक्लेअर केले, म्हाका दिसता त्या विशयाचेर फर्स्ट सप्लिमेंटरी जे येता आय ड्रॉ द अटेंशन. पूण एक बरी संकल्पना युनिटी दाखोवपाची इन डायव्हर्सिटी वॉज दीस पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म. आणि हे जातलेच. ते मुख्यमंत्र्याकडे खंय उलोवन ते करतात सेपरेट. चिंबला गांवाची ही पाया पलट जातली आशिल्ली हांव आजूय म्हणटा. आनी राजकारण नाशिल्लें न्ही स्पीकर सर, जाल्यार चिंबल्या पुरते चिंबलाचे लोक उलोवन उगी रावतले आशिल्ले. आज चिंबलाचे लोक सांगचे नाशिल्ले आमी मिराबाग येता, सगळे चिंबलकार येवन रावतले, आमी बोवाळ करतले. हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना सुद्दां हाज्या फाटल्यान राजकारण आशिल्लें ते आज तुका प्रूव जाता. पूण एडमिनिस्ट्रेटिवली वी हॅव गॉन आउट. वी हॅव ऑलरेडी टेकन अ गव्हर्मेंट डिसिजन. गव्हर्मेंट डिसिजन घेवन ऑलरेडी तांचे कडेन रिफंड मागलो. नवी सायट पळोवपाची प्रकल्प चालू केली. आणि कितें जाय आतां हाजेरूय राजकारण. एक राजकारण जालें बंद करपाचें. प्रायम मिनिस्टरचो एकटा मॉल बंद केला न्ही, प्रायव्हेट मॉल नाशिल्लो हो. आनी आतां परत नेक्स्ट विचारता कॅबिनेट तुमकां नवा लँडाचेर दिता तुमकां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर फाल्यां 11 मार्चाक मतदान जातलें. मतदान सकाळी 8 ते सांजे वेळार 5 वरां मेरेन करपाक मेळटलें. महापालिकेच्या 30 प्रभागां खातीर 69 उमेदवारां मदीं ही वेंचणूक जातली. मतमेजणी 13 मार्चाक सकाळी 8 वरां सावन श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सुरू जातली. मतमेजणी जाल्या उपरांत 13 मार्चाक निकाल जाहीर करतले. मजगती वेंचणुके दिसा मतदान केंद्रां आशिल्ल्या परिसरांतली सगळीं कामां बंद उरतली अशी माहिती मुखार आयल्या. मंगळारा गोंयचो फामाद जमावलेचो गुलाल व्हडा उमेदी आनी भक्तिभावान मनयलो. हजारांनी भक्तांनी वांटेकार जावन चिदांबाबाचो जय जयकार करीत गुलाल शिवरायलो. पळयात गुलालाचे कांय रंगयाळे खीण. फर्स्ट टाइम पळयलो. म्हाका खूब आनंद जालो आनी तुमकां सगळ्यांक हांगासर येयल्ल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. ही गोंयची परंपरा अशीच चालू आसची, अशीच तुमी दवरपाची फुडें आनी खरेंच बरे तरेन तुमी साजरो करतात.
मुख्य म्हणजे जांबावलेचो शिगमो जो आसा तो मडगांवां केणी त्या निवासस्थानी बुधवारा नाल्ल दवरतात आनी बिरेस्तारां घेवन तो हांगा जांबावले येता. थंयच्यान ती शिगम्याची सुरवात जाता आनी फाल्यां घोडपेट जातकीर ती शिगम्याची सांगता जाता. म्हळ्यार बिरेस्तार बुधवाराक सांजचे सगळे सोंपता. मुख्य म्हणजे हो शिगमो आमचे खास करून मडगांवकार वास्कोकाराचो शिगमो. पूण बरें दिसता की सगळे गोंयची जनता जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हांगा पार्टिसिपेट जाता आनी मोठ्या दबाज्यान हो शिगमो मनयता. आतां दामबाबाचेर सगळ्यांचो विश्वास आनी दामबाब तो वेवस्थीत आपणालो शिगमो बरे भशेन करून घेता. म्हापसा वीज खात्याच्या कार्यालयात मंगळारा एक धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. वीज खात्याच्या ऑफिसांतल्या छप्पराचो एक भाग अचकीत प्रिंटराचेर कोसळ्ळो. सुदैवान कोणाकूच कसली दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. मजगती कर्मचारी अजूनय अशा धोक्याच्या परिस्थितीत काम करीत आशिल्ल्यान सुरक्षेविशीं हुस्को निर्माण जाला. पळया. म्हापसा वीज खात्याच्या कार्यालयाच्या छप्पराचो एक भाग अचकीत कोसळ्ळो. कोसळिल्ल्या स्लॅबाचो कुडको ऑफिसांतल्या प्रिंटराचेर पडिल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. पूण कार्यालयीन इमारतीचे जायते भाग जर्जर अवस्थेत आशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यां मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाला. मजगती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या घडणुके विशीं हुस्को उक्तायला. इमारतीची स्थिती दिसान दीस इबाडत आसा आनी कर्मचाऱ्यांक सतत भयाच्या वातावरणात काम करचें पडटा असोय हुस्को तांणी उक्तायलो. हो स्लॅब त्या वेळार कर्मचाऱ्याचेर पडिल्लो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो असोय प्रश्न तांणी केलो. मजगती संबंधीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग इमारतीची तपासणी करून दुरुस्तीचे काम हातात घेवचें आनी फुडाराक कसलेय अपघात जावचे न्हय हे खातीर योग्य उपाय करचे अशी मागणी सगळ्यांनी केल्या. बिल्डिंग स्लॅब कोसळोंक ना तो एक्चुअली तेचे फॉल्स सिलिंगाचे थोडे सिमेंट पडला. तेका ऑलरेडी लास्ट 3 months or 6 months we are trying to move out from this building. We know that condition of the building, but we are trying to find out a new space. Already we have identified 2 places. One is BSNL building and second one is municipality new building. Both places we are doing formalities. Only what happened, BSNL building they have quoted very high 250%. And municipality building they are ready to give us, but before monsoon we will be shifting anyhow. आम्ही आता हांगा पळोवपाक इलेक्ट्रिसिटी म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांत हांगा परिस्थिती अशी आसा की वता ते सगळ्या स्लॅबांचे कुडके पडूंक लागल्या. वता ते वयर गेले ते इंजिनियरींग सेक्शनान आज तर फॉल सिलींग आसा. आतां फॉल सिलिंगाच्या भितर कितें आहा ते कोणाच्या नजरेक येना, पूण आज पडटकच कळ्ळें कारण ते वयले फूल सिमेंट जे आसा कॉन्क्रीट आसा ते कुडके ताचे जावन तुटून ते फॉल सिलिंगार पडले आनी फॉल सिलिंग सकयल पडले अशी परिस्थिती आज पळोवंक मेळटाली. आतां जर तो पोर्शन पळयत जाल्यार सारकें कळटा की तो स्लॅब वीक जाल्लो आसा. 1986 नोव्हेंबरान ही बिल्डिंग इनॉग्रेट केल्ली, म्हणजे ह्या नोव्हेंबरान ताका 40 वर्सां जाता ह्या बिल्डिंगेक. सो 40 वर्सां ही बिल्डिंग तशी आनी तातूंत लोक सगळे काम करता, लोक हांगा येतात, हांगचो स्टाफ आसा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी अशें डिपार्टमेंट की लोकांक एवरी डे ताची गरज लागता. कितें ना कितें कामाक बिलां भरपाक लोक येता, कंप्लेंट करपाक येता. हे कंप्लेंट सेक्शनान जर भितर पळयत जाल्यार वचपाची माणसुकी ना, केन्ना हड्ड्यार कितें पडत तें सांगूंक जायना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात हिंगा सिलींग पडपाचें लागला. 3 days has happened. Today again it has for the last 3 days मान्य मुखेलमंत्री धक्केल घालचे हिंगा स्टाफ आनी सगळे मातशें थिंग चोयचें. इट इज बींग फ्लॅशिंग ऑन गांवकारी हेजेर येयलो आहा, फोटो बी येयला. मातशें ते चॅक कर, मातशें सिरियस आहा. लास्ट 3 days इट इज हॅपनिंग. मातशें अश्युरन्स तरी कितें दी नोटीड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वीना मांद्रेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.